23 एप्रिल हो दीस जगभर वर्ल्ड बुक डे म्हणून साजरो केलो वता. वर्ल्ड बुक डे बरोबरूच कॉपीराइट डे म्हणून सुद्धा हो दीस साजरो केलो वता. युनायटेड नॅशनल ऑर्गनायझेशन आसा ताची जी एक ब्रांच आसा युनेस्को म्हणून, त्या युनेस्कोन 1995 ह्या वर्सा पॅरीस हांगासर जी त्यांची आम सभा जाली, जनरल बॉडी मिटींग, त्या सभेन हो दीस निश्चित केलो की जगभर वर्ल्ड बुक डे म्हणून 23 एप्रिल साजरो करपाचो. वर्ल्ड बुक डेच्या निमित्त आमच्या गोवा स्टेटीन अपिक्स म्हणजे मेन सगळ्यात म्हत्वाची ही लायब्ररी आसा, कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी. दर वर्सा हो आमी कार्यक्रम करता. जनजागृती, वाचना बद्दल जनजागृती जावची, वाचकांची संख्या वाडची, तांकां जाय ते वाचन साहित्य आमचे कडसून मेळचें म्हणून आमचो सगळो प्रयत्न आसता. दर वर्सा हो कार्यक्रम करता आमी. त्याच्या खातीर वाचक जे आसात त्या वाचकांक हांगा आफयता आमी दर वर्सा. पण ह्या वर्सा कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यामुळे सगळ्या वाचकांक लेखकांक आमी आफोवंक शकले ना. पण त्याच बरोबर आमी सगळ्या भुरग्यांक जाता तितल्या जास्त हांगा हाडपाचो आज प्रयत्न करतले. फाल्यां तेंच्या पर्यंत हो विशय पावयतले की वाचनाचें म्हत्व, पुस्तकाचें म्हत्व. आनी त्याच बरोबर 8 दीस आमी एग्जिबिशन दवरलेलें आसा. फाल्यांच्यान सुरू जातलें जें एग्जिबिशन म्हणजे वर्ल्ड बुक डेच्यान जातलें तें एक सप्ताहभर आसतलें एग्जिबिशन. तें आमच्या गोंयकार साहित्यिकांनी छापलेले जी आसात पुस्तकां गेल्या वर्षभर म्हणजे बरेच जानेवारी ते डिसेंबर 23 आणि आतांचे 4 महिने, जवळजवळ 16 महिन्यांचें कितें आमच्या गोमंतकीय लेखकांनी, कवींनी जे साहित्य बरयलां, इंग्लीश आसूं, हिंदी आसूं, कोंकणी आसूं, मराठी आसूं, त्या सगळ्या पुस्तकांचे एग्जिबिशन जातलें. तेतून आमच्या गोमंतकीयांनी जें कितें बरयलां तें सगळ्या समोर 8 दीस आसतले. समस्त गोमंतकीयांनी येवचें, तें पळोवचें आनी आमच्या ज्या गोमंतकीयांनी जें बरयल्लें आसा तांकांय प्रोत्साहन मेळचें. त्यांची कशी पुस्तकां आसात, कसल्या क्षेत्राचेर तेंच्यांनी बरयल्ले आसात, जगभराचें भ्रमण करून तेंच्यांनी हांगा बसलेल्या जाग्यार आमकां वाचपा खातीर दवरलेली जी पुस्तकां आसात ती सुद्दां आसतली. की प्रवास वर्णन, आमी घर बसल्या आमकां प्रवास केल्या दिसतलो अशी प्रवास वर्णनां आसात, सायंटिफीक आसात, स्पोर्ट्स आसात, सामाजीक आसात, राजकीय आसात, सगळ्या क्षेत्रांतली गोमंतकीयांनी लिहिल्ली पुस्तकांचें एग्जिबिशन आसता. तें सगळ्या जनते खातीर, पूर्ण समस्त गोमंतकीयां खातीर सकाळी 9:30 ते सांजचे 5:30 पर्यंत पूर्ण सप्ताहभर चालू आसतलें. ताका सगळ्यांनी येवन त्याचो लाभ घेवचो. त्याच बरोबर फाल्यां एक मुख्य कार्यक्रम जो जातलो तातूंत आजच्या आधुनीक युगान वाचनाचें म्हत्व, पुस्तक वाचनाचें म्हत्व कितें आसा हाचे बद्दल भुरग्यांक, शालेय विद्यार्थ्यांक शिक्षण तज्ञ, गोंयचे शिक्षण तज्ञ प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी हे तांकां विशेष मार्गदर्शन करतले. ते हांगाच आमच्या ह्या सेंट्रल लायब्ररीन जावपाचें आसा. ताकाय मोठ्या संख्येन भुरग्यांनी येवचें आनी ताचो लाभ घेवचो. ह्या वर्सा आमी कार्यक्रम थोडोसो लिमिटानूच दवरला. दर वर्सा आमी सगळ्या साहित्यिकांक आफयता. कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यामुळे ते ह्या फावटी तशें शक्य ना. पण फुडें नक्कीच हेच्या फुडें अशे जे कार्यक्रम आसात साहित्यिकांक, लेखकांक, कवींक हाडपाचो सुद्धा प्रयत्न गेल्या वर्सा भशेन जातलो. पण आत्तां ह्या फावटी मात्र कोड ऑफ कंडक्ट लक्षांत घेवन भुरग्यां खातीर वाचनाचें म्हत्व सांगपी मार्गदर्शन आनी एग्जिबिशन दवरलेलें आसा. पायरेटेड बुक्सांचो एक इश्यू आसा, तेजेर तुमी कशें पळयता? लायब्ररीन जी आमी पुस्तकां घेतात ती फक्त अधिकृतपणे जे पब्लिशर आसात तांचे कडली घेता आनी गोमंतकीय जे लेखक आसात तांची घेता. आतां हे पायरेटेड विशय जो आसा ताका कॉपीरायट एक्ट हो जो आजचो फाल्यांच्याच दिसान तेचें खूब म्हत्व आसा की बरेच जाणांक तो विशयच खबर नासा की कॉपीरायट म्हणजे कितें. जो कोण बरयता ताका ताचो अधिकार मेळटा. तेचे कोणी कॉपी करून आपले म्हणून छापप नासता केन्ना. ते जर छापले जाल्यार ताका कायद्यान तेचेर शिक्षा जावं शकता. तोच तो दीस फाल्यांचो म्हत्वाचो. वर्ल्ड बुक डे बरोबरच कॉपीरायट डे म्हणून साजरो करता. तेचे बद्दलय अवेरनेस करता. गेल्या वर्सा तर आमी तेचेर स्पेशल एक लेक्चर घेतलेलो हांगा की तुमचे अधिकार कितें, वाचक जे लिखाण करतात लेखकांचे अधिकार कितें, तुमकां ह्या कॉपीरायट एक्टान कितें अधिकार दिल्लो आसा की तुमी छापलेले दुसरो आपले म्हणून केन्नाच छापूं शकना. कारण तुमकां तो अधिकार आसा. ते पब्लीश करतनाच बूक थंय छापले, प्रिंट करतनाच तेचेर बरयले वयता की ह्या बुकाचो पूर्ण अधिकार म्हाका आसा, म्हज्या परवानगी शिवाय म्हणजे लेखकाच्या परवानगी शिवाय दुसरो कोण छापूं शकना. आनी जर तेणें छापले जाल्यार कसली पनिशमेंट जावं शकता कायद्या अंतर्गत ते सगळें तितून बरयल्लें आसा. हें जर कोणाच्या लक्षान येयलें की कोण तरी आवट एंड आवट ते बुकाचे कॉपी काडटा आनी त्या लेखकाची परवानगी न घेता त्या बुकांतलो काही पार्ट जर पब्लीश करता आपलो म्हणून, जाल्यार तेचेर कायद्यान
तशी कंप्लेन जर केली ऑफिशियली जाल्यार तेचेर कायद्यान जें कितें ठरलेलें आसा त्या प्रमाणे ताका शिक्षा जावं शकता. ताकाच कॉपीरायट डे म्हणटात. तेचे बद्दलय जनजागृती करपा खातीर होच दीस आसा. कॉपीरायट डे आनी वर्ल्ड बुक डे हो एकच दीस आसा. त्यामुळे जनसामान्या मध्ये ह्या दोन्ही म्हत्वाच्या गोष्टी बद्दल जनजागृती जावची म्हणूनच ह्या दिसाचे वैशिश्ट्य आसा त्याची जगभर साजरीकरण किंवा साजरो केलो वयता. ओके. आनीक एक आयच्या दिसान आयजूच असो म्हणिना, जशें डिजिटल वर्ल्ड वाडटा, जशें इंटरनेट येयला, तशें बुकांचें वाचन हें कमी जाल्लें आसा आनी लोक डिजिटल बुकांक वयता. इन्फॉर्मेशन बुकांचेर वचून सीक करच्या परस इंटरनेटार वचून गुगलार आनी खंय खंय वचून पळयता. सो तेचेर कितें पडटा? खरें आसा. आज आमी जगभर पळयता की ह्या आधुनीक युगान इंटरनेटाचेर खास करून युवा पिढी आनी बालवर्ग खूब मोठ्या प्रमाणान हारी जाता म्हणना हांव, पण त्याच्या लागीं वयता. इंटरनेटाच्या माध्यमांतसून जें कितें मेळटा तें इमिजिएटली इन्स्टंटली इन्फॉर्मेशन मेळटा तें खरें समजून तेच वाचपाचो प्रयत्न करता किंवा आपणाक जाय ती म्हायती थंय सोदपाचो प्रयत्न करता. पण तेतून एक धोका आसा, तो आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय की इंटरनेटाचेर जी म्हायती आसा ती मुळान कोणीय खंयसूनय जगाच्या खंयच्याय पार्टा वरसून अपलोड करूं शकता. ताका कोण ऑथेंटिकेट, पुस्तकाक कसो ऑथर हो ऑथेंटिकेट लेखक जबाबदार आसता, पब्लिशर जबाबदार आसता किंवा वृत्तपत्रांक संपादक जबाबदार आसता, मॅगझिनांक संपादक जबाबदार आसता. तसो इंटरनेटाचेर जर आमी सगळी म्हायती पळयली जाल्यार ताका जबाबदार असो कोण आसा हो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. छाती ठोकपणे सांगपी मनीस अजून जल्माक येवपाचो हा की इंटरनेटा वयली सगळी म्हायती खरी आसा म्हणून. त्यामुळे इंटरनेटाच्या आदाराचेर ओके इन्स्टंटली मेळटा, इमिजिएटली मेळटा म्हणून घेतली जाल्यार सुद्दां ती परत एकदा लायब्ररीची मदत घेवन किंवा पुस्तकाची मदत घेवन कन्फर्म करप गरजेचें आसा. कारण कोणूय केन्नाय कितेंय थंय अपलोड करूं शकता. थंय गॅरंटी ना की बाबा तें सारकें आसतलें म्हणून. त्यामुळे जरी कोणी आपलो वेळ वाचोवच्या खातीर इंटरनेटाची म्हायती घेतली नक्की घ्या, हरकत ना. पण ती जर तुमी त्याच्या आदाराचेर जर तुमचें ज्ञान वाडोवपाचो प्रयत्न करूंक लागले किंवा तुमचे थिजीस, एसे किंवा असायनमेंट बरोवपाचो जर प्रयत्न केल्यार बऱ्याच वेळार चुकीची म्हायती मेळूं शकता आनी ती चुकीची तुमी बरोबर म्हणून बरोवं शकता इंटरनेटाच्या आदाराचेर घेतलेली. जाल्यार ती कन्फर्म करपा खातीर गॅरंटेड आसा की ना ती कन्फर्म करच्या खातीर नियरेस्ट जी लायब्ररी आसा तेची मदत घ्या, लायब्ररीयनाची मदत घ्या.